कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। संचार नियम पालन करणे जाल्ल्याक सिंहस्वप्न जावन आशिल्ले एक प्रामाणिक पोलीस अधिकाऱ्याली बदली केली। हेजबद्दल सार्वजनिक क्षेत्रात खूब इतली टिका जाते आसा। कारवार ट्राफिक पोलीस स्टेशनाचे PSI जावन सेवा करते आशिल्ले ND जक्कण्ण हेमका मुंडगोड तालुक्यात बदली केला आणि शिर्शी मार्केट पोलीस स्टेशनात सेवा करते आशिल्ले नागप्पा हेमका कारवार ट्राफिक स्टेशनाक नेमणूक केला। जाल्यार गेल्ल्या 1.5 वर्साच्यान कर्तव्य दक्षतेन काम करते आशिल्ले जक्कण्ण हेमका आयच्या कोरोना परिस्थितीत अचानक बदली करचे फाटल्यान स्थानिक लोकप्रतिनिधीलो हात आसा असो गंभीर आरोप आयकूं येते आसा। ट्राफिक रूल तोडतल्याचेर क्रम घेवूक आणि कोरोना लॉकडाऊन नियम लागू केल्यानंतर लोकांली भीड कमी करूक PSI जक्कण्ण हेमी सद्दी सकाळी ते रात्रेपर्यंत रस्त्यार रावन ड्युटी करताले। हेल्मेट घालनासतना बायक चलयतल्याक आडोवन घेवन दंड घालचे हेमगेले सद्दी काम आशिल्ले। हेमगेल्या भयेकत कितलेशे लोक हेल्मेट घालनच बायक चलयताले। ह्या 1.5 वर्साक ट्राफिक रूल तोडिल्ल्याक जास्त दंड गायिल्ले PSI जक्कण्ण जावन आसात। जाल्यार हेमगेले प्रामाणिकपण राजकारणाचे थोडे लोकांक आड येते आशिल्ले। वाहन आडून दंड घायले तेन्ना वाहन सोडूंक सांग म्हण घेवन थोडे लोक स्थानिक लोकप्रतिनिधीक फोन करून घेवन सांगताले। लोकप्रतिनिधीन आपणाल्या मनशाक सोड म्हटल्यार बी तेमी सोडनाशिल्ले। हे लोकप्रतिनिधीक आड जाताले। तेजेन कर्तव्यदक्ष PSI हेमका बदलेची शिक्षा दिली असो आरोप आसा। कोरोनाच्या संकटा वेळार एक प्रामाणिक कर्तव्यनिष्ठ पोलीस अधिकारीक बदली करची कसली गरज आशिल्ली असो प्रश्न सार्वजनिक करते आसात। राजकारणाच्या लोकांन कितें बी सांगल्यार तकली हालोवन घेवन जर तर गप्प रावल्यार तेमगेली बदली जायना अशी म्हणणी सार्वजनिक लोकांली आसा। कोरोना चेन ब्रेक करचे उद्देशान राज्य सरकारान लागू केलेल्या लॉकडाऊनान नुस्तेमारच्या धंद्याचेर गंभीर परिणाम जाला। कोरोना कर्फ्यू, कोरोना लॉकडाऊन असे एका फाटल्यान एक सरकारालो आदेश सगळ्या गरम तुपाचो घोट जाला। तेतूंत नुस्त्या धंदो तर बंदूच पडते आसा। नुस्त्या बोटीचेर काम करचे भायल्या राज्याचे कामगार लॉकडाऊनाक भिवन काम सोडून घेवन गांवांत गेलात। जाल्यार बी आशिल्ले तितल्या कामगारांक घेवन नुस्त्या मार्तेत आशिल्ल्या नुस्तेकारांक आतां सायक्लोनाचो झटको लागला। मे 15 तारखेक समुद्रात सायक्लोन जातलो तेजे नुस्त्या बोटी बंदराचेर येवन सुरक्षीत रावूंक जाय असो हवामान खात्यान चेतावणी दिला। तेजेन नुस्त्या बोटी बंदराचेर येवन बेकारोची परिस्थिती निर्माण जाला। गेल्ल्या 3 वर्सांच्या नुस्तेकाराक संकटाचेर संकट येवन पडते आसा। 1 वर्साक नुस्त्या मेळनासतना बोटी खाली बंदराचेर येताले। आता गेल्ल्या 1 वर्साच्यान कोरोनाचें संकट सुरू जाला। आता ह्या वर्साक पावस सुरू जाल्यानंतर समुद्रात नुस्तें मारूं वयचे सरकार निषेध करतलो अशी नुस्तेकाराली बिकट परिस्थिती जाला। तेजेन सरकारान नुस्तेकारांसाठी विशेष पॅकेज दिवं जाय अशी तेमगेली मागणी आसा। कोरोना लॉकडाऊन चालू असताना विनाकारण वाहनाचेर संचार करते अशी लोकांविरुद्ध क्रम घेईल पोलिसांन बुधवार 1 दिवसात 79 वाहन जप्त केले। कोरोना रोग पसरते आशिल्ले आडेश खातीर सरकारान लागू केल्ल्या कोरोना लॉकडाऊना वेळाचेर गरजेचे वस्तू खरेदी करूक आणि व्यापार करूक ठरयिल्लो वेळ दिला। हो वेळ सोडून विनाकारण रस्त्याचेर संचार करचे लोकांक कंट्रोलात हाडूंक पोलीस दिवस रात काम करते आसात। बुधवाराक सकाळी 10 ते सांजेर 5 वाजेपर्यंत विनाकारण फिरतल्याचेर एक क्रम घेयिल्ले पोलिसान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सगळे मेळून घेवन 79 वाहन जप्त केले। त्यापैकी कारवारात 15, कुमटात 20, शिर्शीत 6, दांडेली 6 असे सगळे पोलीस स्टेशना भागात 79 बाईक जप्त केलात। काल उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 979 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली आणि 13 जण मरण पावले। काल उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर नवीन 979 कोरोना केसेस मेळ्ळी। त्यापैकी कारवारात 155, अंकोला 69, कुमटा 41, होन्नावर 99, भटकळ 81, शिर्शी 200, सिद्धापूर 64, येल्लापूर 63, मुंडगोड 51, हळयाळ 123 आणि जोयडा भितर 33 नवीन कोरोना केसेस मेळ्ळे। आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 28,286 कोरोना पेशंट मेळिल्ले। त्यापैकी
21,314 लोक बरे जाऊन घरी गेले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 6,747 लोक ट्रीटमेंट घेतली असतात आणि आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 325 लोक कोरोना पायन मरण पावलात. आयच्या इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.